नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. उपद्रवी PFI आणि 4 सहयोगी संघटनांचेर देशविरोधी कारवायांक लागून बंदी. केंद्राची 5 वर्सां बंदी. टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवाद पातळयतात, आतंकवाद्यांक रिक्रूट करतात म्हूण देशभरांत PFI चेर NIA पोलीसच्यो धाडी. 200 वयर फुडाऱ्यांक उखल्ले. ISISाचे व्हिडिओ, IDचे सामान. 2047 मेरेन इस्लामीक भारत असले साहित्य जप्त. ट्विटरानूय PFI चे 2 अकाउंट बंद वडयल्यात. सुबह बेसिकली वी हैव रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन through WhatsApp and social media, so we are just working out the modalities. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन. तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. तो इनके मेंबर्स या कोई भी है अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी एनीथिंग, इफ दे आर इन्वॉल्व विल टेक एक्शन एज पर लॉ. As of now, no arrest. As of now, we have not made any arrest, but we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law. जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है. यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है. PFI चेर बंदी घाल्या उपरांत गोंयांत मोर्चा, रॅली आनी कसलोय बोवाळ जावचो न्ही म्हूण वास्कोच्या 7 मुस्लीम फुडाऱ्यांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसां वरवीं ताब्यांत घेवन बसोवन दवरले. कांय जाणांक पुलिसां वरवीं उखल्ले, कांय जाणांक आपयले. बोवाळ करचे न्हू म्हण बरोवन घेवन सगळ्यांक पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले. फॅक्ट्रेशन काय ना, तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आज तेमी बॅन केला म्हणून फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत, कित्याक बॅन केला बी म्हणून क्वेश्चन रेज करीत. पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला. आमी तशें केन्ना आमी केला Don't have any link to the PFI. Suddenly they called us and told, no, we have this. We are taking preventive measures. It's just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. और आगे 5-6 पुलिस आगे मुझे अरेस्ट किए. बोलने के चलो सामने बुलाया. हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है. तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं. जो भी हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है. Then the gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the anti-social elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. No linkage as such. I have found anything. हायकोर्टाची पंच आणि सरपंचांचेर बडी. कोयरा विल्याची सुविधा ना म्हूण हायकोर्टान मोरजे, हडफड्या आणि राशोल कोलवा पंचायतीक 10,000 फायन मारल्या. प्रत्येक पंचायतीन ही व्यवस्था सुरू करूंक जाय, ना जाल्यार एक्शन जातली म्हूण हायकोर्टाची शिटकावणी. तशेंच कोर्टाचो आदेश पाळूंक ना म्हूण सेंट लॉरेन्स सरपंच आणि उपसरपंचाक वॉरंट. The High Court has slammed Sarpanch and Panch members of those panchayats who have not set up material recovery facility as per the timeline given by the High Court. Terming it a matter of contempt of court, the High Court has ordered the Panch members of 4 panchayats including Morjim and Arpora Nagoa to deposit 10,000 rupees each as guarantee money. The High Court has also issued bailable warrant against Sarpanch and Deputy Sarpanch of St. Lawrence Panchayat. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. मानसिक दुयेंतीक रस्त्यार मारबडय केली म्हूण वास्को पोलिसांनी केस केल्या. पोलिसांनी सौदागर रेन, बसवराज राठोड आणि अनवर कालीगेराक अटक केल्या. काल वास्को एकल्या किडनॅपर समजून जमावान मरासर मारलो. व्हिडिओ बरोच व्हायरलूय जाल्लो. पोलिसांनी व्हिडिओ फुटेजीचे आधाराचेर तिगांक उखल्ल्यात.
एक 2 दीस पयलीं वास्कोन एक मोठो बोवाळ पडलो आनी खंय तरी एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो की जायते लोक मेळून एक मनशाक मारता आनी बोवाळ घालपाक लागलेले की तो मनीस एक किडनॅप करून फक्त मायनर भुरग्यांक ताजे मागीर वास्को पुलीस स्टेशन जे आसा तांच्यांनी इमिजिएटली थंय पुलीस धाडले ते मनशाक उखल्लो जेन्ना ते मनशाक तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो तांकां कळून चुकलें की तो मनीस मेंटली चॅलेंज आसा मेंटली अनस्टेबल आसा ताजे मागीर ताका मेडिकलाक व्हरून ताका फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर IPSP हातून लॉजूय केल्लो वास्को पुलिसान काल वास्कोचे PI कपिल नायक हांच्यांनी सांगिल्लें की लोकांनी अननेसेसरी पॅनीक करपाचें न्ही सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल घालपाचें न्ही आयज वास्को पुलिसान एक स्टेप फुडें वचून ते व्हिडिओ पळोवन 3 लोकांक आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी तांचेर केस घालून तांकां सद्याक 3 लोकांक अरेस्ट केल्लो आसा खंय तरी ते व्हिडिओन भितर जे लोक तांकां दिश्टी पडले की जे लोक मेळून ते मेंटली चॅलेंज मनशाक मारताले वास्कोचे PI सांगलां कपिल नायक हांच्यांनी क्लियर कट सांगलां की तुमकां जे वास्कोच्या लोकांक की तुमकां समज खंय क्रायम दिश्टी पडटा जावं कोणी एक गुन्हेगार दिश्टी पडटा ताका तांच्यांनी खंय पुलीस स्टेशनाचेर हाडचो आनी पुलिसांक दिवचो बट नॉट टेक लॉ इन हँड्स कोणी जरी लॉ इन हँड्स कायदो हातान घेत जाल्यार वास्कोची पुलीस खंय तांची स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली सद्याक तरी तांच्यांनी व्हिडिओ वयल्यान 3 लोकांक आयडेंटिफाय करून अरेस्ट केल्लो आसा अंडर डिसेबिलिटी एक्ट आनी फुडले तपास चालू आसा ते व्हिडिओ वयल्यान आनी कोण दुसरे लोक आयडेंटिफाय जावंक शकता आनी हाजेर ह्याच केसीन फुडें अरेस्ट जावंक शकता वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक प्रशासकीय कामकाज सुदारूंक कामां वेळार तडीक लावंक शिस्तीचे आनीक एक सरकारी फर्मान RDAन काडिल्ल्या आदेशांत कामाक ठरावीक मुजत अधिकाऱ्यांकडेन येवपी फायली प्रस्ताव केशींक 3 दीस सल्लो घेवंक कामाक 7 दीस बसकेचे मिनिट्स 3 दिसां भितर कागदाचो वापर उणो डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट कागद पाठकोरे वापरप अर्द मोडटल्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय लोकांची कामां वेळार जावंक टायम बाउंड डिलिव्हरी काम करिना त्या सरकारी स्टाफाक घरा धाडप असल्यो शिस्तीच्यो गजाली सरकार चालीक लावंक सोदता आदी CRSची ऑन काडली आतां फायली तुंबून उरच्यो न्ही म्हूण आनीक एक फर्मान प्रशासकी कामकाजात शिस्त हाडूंक ARD खात्याचे निर्देश कामांची वेळार तड लावंक पारदर्शकता हाडपाचो यत्न फायली एकेच सुवातेर तुंबून उरूंक जायना फायली प्रस्ताव केशी 3 दिसां भितर तडीक खात्याच्या पावण्यार फायलींचेर सल्लो अभ्यासाक 7 दीस उचेले समितीचे मिनिट्स 3 दिसां भितर योग्य ऑथॉरिटी मुखार येवपाक जाय खंयची जबाबदारी कोणाक त्या मिनिट्सांत स्पश्ट जाय खर्च उणो करूंक पाठकोऱ्या कागदाचो वापर करूंक जाय बसकाचे अजेंडा संबंधिताक डिजिटल फॉर्मेटात प्रिंट ना शक्य थंय कागदाचो वापर ना डिजिटल माध्यमांचो वापर सगळ्या खात्यांचे सचिव जोड सचिव खाते मुखेल्यांनी हे निर्देश बारीकसाणीन पाळचे म्हूण परिपत्रक खात्याच्या सचिवांनी मंत्र्यांक ते विशीं कळोवचे अशें नमूद केलां हे निर्देश पाळिना त्या खाते मुखेल्यांचेर ऑफिसरांचेर शिस्तभंगाची कारवाय म्हूण ARDची शिटकावणी प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार पत्रादेवी मोपा नव्या हायवेक शहीद कर्नल बेणीपाल सिंगाचे नाव दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे शहीदाचे फामिलीक उतर ताणें हरियाणाचे अंबालांत वचून कर्नल बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान केलो सरकारा वतीन 10 लाखाचो सन्मान आदार दिलो जुलमी पोर्तुगीजांकडच्यान गोंयाक मुक्त करूंक कितलेशेच हुतात्मे जाले कर्नल बेणीपाल पत्रादेवी शहीद जाल्लो उनके फैमिली ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि पत्रादेवी से जाते हुए जो रोड हमारे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को ज्वाइन हो जाएगा उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस रास्ते का भी नाम यानी कर्नल बेनीपाल सिंह के नाम से रखा दिया जाएगा तो सरकार की तरफ से हमने मान्य कर दिया है कि जो रोड रास्ता वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाला है उस रोड को कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम दिया जाएगा ने माता चरणजीत कौर उनका गोवा सरकार की तरफ से हमने फेलिसिटेशन किया उनको सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर और स्मृति चिन्ह गोवा सरकार की तरफ से दिया और हम तो गोवा सरकार तब उनको पेंशन नहीं दे पाए थे गोवा सरकार की तरफ से तो अभी हमने 1 टाइम उनको 10 लाख रुपीस का चेक उनको सुपुर्द कर दिया और उनके फैमिली को इससे आगे भी माता चरणजीत कौर को कुछ मदद लगे तो हमेशा के लिए गोवा सरकार उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेगी गोंयांत कन्नड भवन उबारचे म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चीट कन्नड भवनाक 1 ते 2 एकर जमीन दिवची कर्नाटकाच्या फुडाऱ्यांनी विषय वास्कोचो आमदार दाजी आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घाला
जुवारी केमिकल्सा लागसार कमीत कमी 1 एकर जमीन दिवची म्हूण प्रस्ताव. मंगळुराक कोंकणी अकादमी उबारूंक खंय तांणी 3 कोटी दिल्यात. हायवेचेर गोंयच्या नांवांची विटंबना. मार्गार लायिल्ल्यो गोंयच्या नांवांच्यो पाट्यो पळयल्यार गोंयकारांनी कपालार हात मारपाचो. तलावलीम, पेरनेम, पुराना गोवा, मापुसा असल्या नांवांनी गोंयभर गोंयचे शारा गांवांची फकाणां. राजभास संचालकाक विचारल्यार तो म्हणटा लायतल्यांक जाणना. PWD खंय हे विशीं बरोवपाचो आसा. इंग्लिशीन एक वाटेन प्रोनाउन्सिएशन वेगळें आनी जे ट्रान्सलेशन कोणी केलां ते मनशाचे भाशा लँग्वेजीचेर कितलें प्रभुत्व आसा तेजी नॉलेज त्या भाशेची कितली ताजेर डिपेंड. ट्रान्सलेशन सारकें जायना नांवांचें नाल्यार स्पेलिंग मिस्टेक्स आसतात. सो एज अ ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर तुमचो रोल कितें आसता जेन्ना ह्यो सायनेजीस आसता तेन्ना? हे हातूंत आमचो सहभाग कांय ना, पूण आमी न्ही ही डिस्क्रिपन्सी नोटीस केल्या आनी आतां आमी तांकां लेटर बरयता PWD की तुमी जे ट्रान्सलेशन केलां तें बरोबर ना, चुकीचें आसा. आनी जे थंय तुमकां नोमेनक्लेचर कोंकणीन जावं मराठीन ट्रान्सलेशन करपाक जाय ते तुमी आमकां रिफर करा, आमी तुमकां करून दिता सारकें. राजू सरान जे सांगले ताची नोंद जर सरकार घेत जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर जी गोंयच्या नांवांची विटंबना जाता ती खंय तरी थांबतली अशी हांव आस्त बाळगिता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लंपी दुयेंसाचे अलर्ट. गोरवांक कामगारांच्या भरवशार सोडू नाकात, स्वता लक्ष दियात. रायाचो दूदकार मॅन्युअल रॉड्रिक्साचो सल्लो. गोरवांक खंय नितळ उदकान न्हाणोवंक जाय. वेटर्नरी दोतोरांनी दूदकारांचे सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची. राया वाशिनांची शॉर्टेज. ताच्या गोरवांकूय लंपी सारकी लक्षणां दिशिल्लीं. ताचे 25 गोरवांक अजून वाशिनां दिवंक ना. पयर हांव हॉडेर गेल्लो आनी तेन्ना तेणें सांगिल्लें सद्या वॅक्सीन ना आमचे कडेन इन्यू एका एक वायरल येयल्लो ताका लागून. आनी तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली तांकां ही जर तर वॅक्सीन तुमकां येयली जायत म्हाका कॉन्टेक्ट कर. पूण म्हणलें हांव सकाळचो 6:30 गोरवांक सोडटां, इवनिंग अरावंड 5:30 to 6 गोरवां मुगे हाडून जाताय गोट्यान. म्हाका त्या टायमाचेर तुमी एडजस्टमेंट कराय बेगीन आनी जाता तितून बेगीन आमकां ही वॅक्सीन पावयची. पूण हे सायडीच्यान जाल्यार म्हणटाले मुगेले गोट्यान तेकल्याक फोड येयल्ले आनी हांवें ताका फक्त एंटीबायोटीक दिले आनी बरें केल्ली. पूण फोड अजून आहा तेजेच करून वॅक्सीन करपाक रेडी आहा. वॅक्सीन केलें कांय ना. FMD पासून केलें जाय तूं गोरवांक खाली बरें उदक न्हांवपा जाय, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करपा जाय तेंचो. हितून होल एंड सोल आमी काम करता म्हणून आमकां खबर आहा. जे मनीस पळय लेबरांचेर डिपेंड रावता तांकां मातशे त्रास जाताय ते कित्याक लेबर काम करता तांकां हावड सारकी घालता, उदक सारकें न्हांवयता तें खबर आसना. जपानची जायका इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक 1.5% जुरान रीण दिता. अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 2000 कोटी मंजूर करून घेवपाचो यत्न करतलो म्हूण वीज मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. रीण फारीक करूंक 25 वर्सांची मुजत, तातूंत 10 वर्सांचो मॉरेटोरियम. कमी टक्क्यान जूर घेवन वेळार पावोवपाक जाय. सुदीन उलयलो. जायकाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. We came to the conclusion that जपान इंटरनॅशनल एजन्सीचे लोन फॉर्मेलिटीज जर आमी पूर्ण केल्यो आसत, DPR जर योग्य हाणें दिलो आसत जाल्यार आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक कमीत कमी इंट्रस्टान पयशे मेळटा. And that is the reason I have decided, especially in my department, to get approval in both the department, NRE as well as power department, minimum 2000 crore. आता हो जो रिपेमेंट आसा तो साधारण 25 वर्सां पर्यंत आसा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 years रिपेमेंट आनी पयलीं 10 वर्सां जी आसता ती मॉरेटोरियम आसता. हाजो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा तो 1.5. डिसेंबरा पयलीं कुंकळे देमानी वाठारांत NITचो नव्या कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण करतले. हो कॉम्प्लेक्स 7 लाख चौखण फीट वाठारांत येतलो म्हूण NIT संचालक प्रोफेसर दोतोर गोपाल मुगेरायान सांगलें. बांदकाम आनी प्रकल्पाचे मेळून 496 कोटीचो हो प्रकल्प 30 तारखेक 209 विद्यार्थ्यांक कॉन्वोकेशन सुवाळ्याक डिग्री दितले. This convocation, being the 8th convocation, the chief guest occasion will be
His Excellency P.S. Sridhar Pillai, Honorable Governor of Goa, and the guest of honor will be Professor Subhashish Chaudhary, Director of IIT Bombay. We are going to graduate totally 209 students. B.Tech 135, M.Tech 57, and very interestingly, we are going to graduate 17 PhD students. But definitely by December 31st, yes, we will be having a press meet in Kambolim. I'll call you for the press meet on 31st. My DPN is there, Dr. Vasanta. I think he will be supporting this idea. Definitely by 31st of December, we will be having a new campus ready. But in the new campus, the seats will be increased? Or Yes, yes. Now we have 135 students per. I think there are 800 students now. श्रीस्थळाच्या शेखर वेळपाचो खून जाला तो बुडून मरूंक ना. पुलिसांनी ते नजरेन तपास करचो म्हूण श्रीस्थळाचो लोक इशू घेवन काणकोण पुलीस मेरेन पावलो. 5 दिसां फाटीं 31 वर्सां पिरायेच्या शेखराची बॉडी थंयच्या न्हंयत मेळिल्ली. तपास योग्य दिशेन चल्ला. सगळ्यो शक्यताय तपासतले म्हूण खंय पुलिसांनी उतर दिला. तुवें सगळें एक्सप्लेन केलां आमकां अशें दिसता की तें बुडून मेल ना, एक मर्डर कशें कळ्ळें न्ही. तेचेर एक स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन जावचें. जें कितें आसा भितरलें बारीक बारीक कितें आसा पळय तें सोदून बेन करचें. खंयच आमचेर अन्याय करचो न्ही. तुमकां कितें अशें सस्पिशियस अशें कित्याक दिसता? तेजी जेन्ना बॉडी जेन्ना आमी घेतली तेन्ना पळयलें की तेजें एक रूप जें आसा वेगळ्या तरे कशें आसलें. तेजे हात अशे आसले की सामकी हे जावन आसले दोनी सायडीन. आनी तेज्या आंगान शर्ट ना, मोबायल बल्सान आसा, घडयाळ आसा तेजे आतां. तेजी चावी तो टुलान दवरली म्हणटा. ताका लागून आमकां मोठो संशय कसो एक जालो की तेजें मर्डर जालें म्हणून. आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण योग्य पद्दतीन करता आनी सगळे बाकीचे जे कोण आसात स्थानीक आमदार अपडेट घेता, बाकीचो माजी आमदार कोण आसा ते अपडेट घेतात, सगळे अपडेट घेता म्हणटा ताणें सांगलां. आनी आपूण खंयच त्या ह्या केसी कडेन हलगर्जीपणा करचो ना. आपूण पुराय खोलायेन अभ्यास करता. मर्डर सुसायडाचो स्वरूप दिवपाचो तेमी कोणी प्रयत्न केलो असो आमकां दिसता. आमकां थ्रू मिडियांतल्यान आमकां सांगता ज्यो कन्सर्न कोण आसा पळय ते आमकां हेल्प करचो आनी आमचो जो गांवचो भाव जो आतां मरण पावलो ताका न्याय मेळटलो अशें अपेक्षीत जाता. भारतांतली पहिली हायब्रीड पीच गोंयांत फातोड्ड्या ग्राउंडार तयार जाता. खेळा मंत्री गोविंद सांगता. ही पीच तयार करूंक हॉलंडांतल्यान टॅक्निकल टीम आयल्या. माकनां हाडल्यात. फुडल्या 10 दिसांत पीच तयार म्हूण गोविंद सांगता. फिफान दिल्ले टायमलायनी प्रमाण काम खंय चल्लां. दिसता गोंयान भितर हायब्रीड पीच फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया. आनी आज जवळ जवळ बाय अनदर 10 days ऑफ टायम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काम भितर चालू आसा आनी त्या दृश्टिकोनांत तेजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो. ऑल द मशीन हेज बीन ऑल ब्रॉट अप ऑल द वे फ्रॉम द हॉलंड. तांचो टॅक्निकल टीम आयिल्ली आसात. तातूंत भितर आमचो लोकल क्युरेटरूय आसा. आनी जाता तितले बरी ही पीच आमी करून दवरपाची करपाचो आमचो मानस आसा. दॅट वॉज द बोल्ड डिसिजन हेज बीन टेकन बाय माय गव्हर्मेंट. आनी म्हणूनच आज येदे व्हडलें तें स्वरूप ह्या निमित्यान आमी आज दिल्लें आसा. जे आमी एश्युरन्स फिफा लोकल्स आनी द फिफा ऑफिशियल्साक आमी दिल्ले आशिल्ले वी आर एज पर द टायमलायना प्रमाणे आसा.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.